गोंयभर लँड कन्वर्जनाचो बोवाळ कांय दिसां पयलीं लँड कन्वर्जना आड हरमला महारॅली जाली. ते उपरांत टीसीपी मंत्री विश्वजितान ट्वीट करून हरमला जाल्लें कन्वर्जन फाटीं घेता म्हूण सांगलें. बुधवारा मांद्रेचो आमदार जी तारोलकरान आनीक एक प्रकार उजवाडाक हाडला. पेडणे तालुक्यांत खंय टीसीपीच्या 17(2) आनी 39(a) कलमा खाला वट्ट 60 लाख स्क्वेअर मीटर जमीन कन्वर्ट जाली. 238 प्रॉपर्टीज कन्वर्ट जाल्यात. टोटल कितलो एरिया जाता हो? सांगता 238 प्रॉपर्टी आनी नांवां पळयशात जाल्यार सगळे भायले नॉन गोवन आहात. आनी एरिया बारीक ना, 1,50,000 2 लाख ही एरियाज कन्वर्ट जाल्या. आनी हेतून शेतां इन्क्लुडेड आहात, परत सीआरझेड एरियाज इन्क्लुडेड आहात, परत दोंगर एनडीझेड हे तुम्ही पळयता आसतले सगळे हे जाला ते सगळे हे सायडीन पळयात हे तुमकां दिसता आसतले हांगासर हे सगळे एनडीझेड सगळी प्रॉपर्टीज. आनी टोटल एरिया जाल्या पेडणे तालुक्यांत ती 60 लॅक्स 60 लाख स्क्वेअर मीटर कन्वर्ट जाता. 60 लाख. आनी आमी पेडणेकार आहात ते कोण उगी रावचे ना, कित्याक हे गोष्टी आहात ते खंय तरी स्टॉप जावपाक जाय. डिपार्टमेंट हे अन्याय करता आमच्या पेडणेकारांचे फुडें त्रासदायक आहा. आनी आमकां लोक हे म्हणजे एज अ MLA आनी फाल्यां सकाळी इलेक्शन्स जेन्ना आसता तेन्ना दारार आमकां लोक उबे करून घेवन आमकां चपलांनी मारतले हे जर जायत जाल्यार. सो हे करपाक जायना आनी हे रिवोक जावपाक जाय म्हणून आयज हांवें रिप्रेझेंटेशन म्हाजें दिल्ल्या ऑन बिहाफ ऑफ एंटायर पेडणे तालुका. आनी हे बेगिनात बेगीन कॅन्सल जावचें जाय. आमी दिवन 15 दीस आनीक दितात. आमी आमचे थोडे भावाक पयर फाटल्या दिसांनी प्रेस कॉन्फरन्स घेतल्या तेंच्यांनी 11 तारखेक आमी एकठांय जातले म्हटलेले भगवती देवळा कडेन. हांवें तांकां रिक्वेस्ट केला आयज सीएमा कडेन हांव उलयतां, सीएमाक हे दाखयता आनी हे सीएमाक टायम ड्युरेशन दिवया 15 दिसाचो. 15 दिसान जायना जाल्यार मागीर आमी कितें करूंक जाय तें करता, पूण आमी हे रिवोक केल्या उगी रावचे ना. मजगती मुख्यमंत्री म्हणटा प्रकरण कितें तें पळयता. म्हाका तेणी निवेदन दिलां, आय विल गो थ्रू दॅट आनी कितें आहा तें पळयता आनी ताच्या उपरांत मागीर टीसीपी डिपार्टमेंटाक धाडून दितलो. आय विल गो थ्रू इट. मजगती आमदार जी तारोलकरान 60 लाख स्क्वेअर मीटर जमीन कन्वर्ट केला म्हणून दावो केल्लो चुकीचो. फकत 2.5 लाख जमीन कन्वर्ट लोकांक मिसगायड करचे न्हय. टीसीपी मंत्री विश्वजिताचें ट्वीट. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.